टू माय चॅनल. कशी आहात तुम्ही सगळी? आता टाइम झाला 5:30 वाजपाक येयला आणि गेस वॉट, न्यू इयराची प्लॅनिंग चल्ला. बट न्यू इयर सेलिब्रेट करपाक आमच्या घरान चड कोण नाच. अशी आमची आते बी सगळी जाणां असतात, कजन्स बीन. बट हे फावटी हे सुद्धा येनाशिल्ले. हे काय मुद्दाम फोर्सफुली आपयला म्हणून येयला ते. आणि 2 जाणां कजन्स आसात, त्यांची गॅरंटी ना. प्लस एक आते आसा ते म्हणटा आपूण येना करून आता सगळीं जाणां फाटीं चल्ल्यात. आणि भाव बीन ना घरा कडेन. भाव आफ्टर 12 येवपाचो आसा रातचो. सो आतां कांयच खबर ना कितें करप तें. आनी आमी 2 जाणां आतां वयतात न्यू इयराक लागून कितें कितें जाय पडटलें पळय तें बारीकशें कितें सामान घेवन येवपाक वयता. सॉरी, सामान हाडपाक वयता आमी. सो आमी वयतात बसीन. आणि डॅडीन अजून कॅश दिले ना म्हाका. सो आता जीपे करता तो मागीर कितें करता जाण मुगो तो असो मागीर ताका सांगलें तूं डॅडी कर रे. आगो राव गो प्लीज या गो आपूण आतां कॅशार पळयता मागे तोंडा मागीर हो दिकू ना पयले. सो डॅडी जीपे करता खंय. कितें करया मातशा वेळान या. हांवें तें वचपाचें आसा तें फाटल्यान बसलें पळय दिसता पळय चिंटूशें तें. आनी आतां कोणूच ना कशें दिसता. एट दी एंड पयल्यार आई बी न्हिदपाची रातची. ती कामरोन न्हिदतालें तकले वयल्यान. पयलें हांव आनी चुमू आमी 2 जाणां केक कट करपाची. हॅपी न्यू इयर करूं. सो आमी या आतां. आवाजूय येना. पिऊ आमगेलो बरो ना म्हूण तिका टेन्शन आतां. जिमी पळयात या मुजमू या. सो आमी आतां चल्ली बसीन वयतली आमी. डॅडी बुम्मा डॅडी कॉल कर म्हणटा पण डॅडी स्वता म्हाका कॉल करता. इसे बोलते किस्मत म्हाका कॉल करता राव. हांगासर कॉपीरायट येतले म्हणून हांव हांगासर काडटलें ना. सॉंग चालू आसा बसीन. लोकल बसीची सॉंग चालू आसा डीजे व्हडले. आनी आतां आमी पावली वास्को खंय. आमी पावली आतां. थंय न्हू कॉपीरायट येता आशिल्लें म्हणून बसीन चड कांय उलोवंक मेळोंक ना. ते बी आतां म्हाका एडिट करता आसतना पळोवपाक जाय नाजाल्यार कॉपीरायट येतले. प्रायवेट बसी असली आनी तसली चलयनात सामकी. जीव आमचो रिस्कान घालून बसीन बसतात खंय दिसता म्हाका. खूब तेंपान बसला बसीन. हे पळय हेजे डेलीचे ते 2 जाणां कजन्स आसा पळय ती येता काय ना ती शुअर नाशिल्लें म्हटलेलें पळय. सो ती येतात खंय तेंच्यांनी कॉल केल्लो. धाकलो आसा तो वेदू म्हाका बोवाळ घाली आपल्याक सोडून वचनाका गो करून. हांवें ताका फटींग सांगलें. तेन्ना हांव घरांत आशिल्लें. बट हांवें ताका सांगलें असो कळो. हांवें ताका सांगलें की आमी वाटेर आसात म्हणून. सो हांगासर म्हाका वॅज कांयच मेळोंक ना. म्हाका एक्चुली हॉट चॉकलेट जाय आशिल्ली बट ती वॅजान येना खंय. सो ब्लॅक फॉरेस्ट घेतला. ते आतां मॅसेज टायप करता म्हटल्यार बरयता तेजेर. ते कंप्युटरार बसलेले अशें बरें म्हटल्यार हांवें टायप करता. सो आमी एक ब्लॅक फॉरेस्ट आनी एक स्लायस केक घेतला. आनी आमी आतां वयता घरा वयता घरा. आतां आमी खाली बस पळयतली बिकॉज आमकां सीट जाय बसपाक. नाजाल्यार कशी म्हणून बसतली खबर ना. चिमू तूं कितें म्हणूंक सोदता? हांवें कितें माडत बी चलोंक आसा शी. हांगासर बसी लायनीन लागलेली आसा. आनी हांगा एक आशिल्ली. तूं कितें आतां तूं सांगूंक सोदता? नांव खबर आसता कशें. सो आमी हांगासर एक बस आशिल्ली ती फूल आशिल्ली. आमी फाटल्या बसीन गेलो. आनी कंडक्टर आमकां डायरेक्ट म्हणटा मडगांव आमी मडगांव वचपाक दिसता तेका. सो आतां रावल्यात आमी. आजून बसी येवना आमची. ती फाटल्या बसीन दुसरी लोक चडली. तुमी खंय वयता? एक बस टायटन सिप्ला एक्सप्रेस म्हणटा त्या बसीन हे चडया खंय आतां. आमी त्या बसीन गेली. थंय सुद्दां सीट ना. आमकां सीटूच मेळना दिसता. केक चेपोन घरा पावता दिसता आयज. तेका पळय ते खूब कितें दिसता मग. घरा पावले पळय भाऊजी बी येयल्लो आसा. आते येयल्ले आसा. आनी बाबा हो सकाळी कॉल घाली आतां सकाळी
केक बसून बरी पाहिजे गेलो आता डेज मस्त ए आता पोळा घाल तू आपल्या किरावर नका म्हणून बावेशेला येदो तू पण आवले नाही असा आता मी 5 तारखे लास्ट असले 5 मुले आणि 4 तारखे वाढेलो नाही ते लास्ट म्हणलं त्यांना कसली गर्दी आशिल्ली आमकां फायनली बस मेळची कोणूच आसपाक आले अरे ते हांव बसलेले न्हू सायडीन ते तेंकता हळीशी कितें करता बट आय अंडरस्टँड तेंकां जागो नासलो पूण मुद्दाम पडटात हांगार शी वाज येयलो हांव म्हणटा आपूण आनी येवपाक जाय आशिल्लो मामान तुजी लस केला तूं खबर आहा तें आनी सांगिना हांव कितें लस केली ती लस करता डॅडी म्हाजी कितें ट्रान्सफर करूं कॅशरा कडेन वचून लस कर तूं म्हाजी ठीक आहे आमी घरा कडेन आशिल्ली तूं म्हणटली केन्ना आमी देवळान पावली बाबा आमी देवळान येयल्ली आसा आतां अशें गेल्यात पास एक हरशीं हांव घराच्यान भायर काय सरना आमच्या थंय सो हांगासर आमी भायर सरलेले आसा म्हणून दीदी म्हणटलें आपल्या सांगलें फेरी पळोवपा ताका सांगपा मागीर फेरी पळोवपा फेरी नात म्हणून खंय काय फेरी खंय फेरी काबार टॅक्स हे पळोवन अशें दिसलें की हांगा रियल बेबी आसा बट गो टू सी हांगासर आशिल्लो टॉय बेबी डॉल आशिल्लो हांगासर चिमू तूं फटवलें म्हटल्यार हांवूच फटवलें तर ते घरा कडेन बेजार येता म्हणून आमी हांगा येयल्ली कशी पडल्यात तर ते म्हणटा या गा खंय कसं ते करतो मा पुसून काढाल मम्मा बरं आता पुसी आता व्हिडिओ करतो ते मातशें करून ऍड करून राव करता असली आसतली पळय बिकॉज एट दी एंड न्यू इयर पार्टी जावं कितेंय जावं लास्टाक न्हिदपाकूच जाय सो मागीर ताका लागून थंय पोचू मातसो बरो नाशिल्लो सो पोचूक रुमान बंद करून दवरलेले आयज आमी पोचून थंय शिशू बिशू करून दवरलेले आसा सो ते पुसले बीन रूम बी क्लीन केला हांवें आनी आतां 12 लिपला पोचू खंय आसा लिपला सायबा सो हांव केक बी घेवन येता आनी ते कितें ते प्लेटींग बी करून दवरया आतां मागीर डायरेक्ट एका कितें जाला हे बरें बरें हाड तेणी हांगा ग्लासीस बी रेडी करून दवरलेले आसा हां हांवें न्ही वॅज केक हाडलेली आनी शो हाडलेलो आसा बर्थडे पार्टी भशेन ते पार्टीक कशें प्लेटींग करतात पळय तशें करतात आमगेर लिटरली एका पळय कसले धांवता पळय ते एकटे आतां मिसींग आसा ते येता एवरी इयर पूण ते ना यो बसीन गेल्ली आनी बसीन ही पळय आमची केक न्यू इयराची हॅपी न्यू इयर 2025 पेपर प्लेट्स ना अरे बाबा तू बाहेर गेला दिसता मातशें केक कट कर रेडी होते ए यो व्हरया भायर नाही मागीर व्हरया आनी आतां व्हरया टाइम जालो केक कापपाचा आमची पार्टी पण बसली ती हॅपी न्यू इयर गाइस हॅपी न्यू इयर अब आता येला हॅपी न्यू इयर डान्स कोणे कोणा केक लायली आम्ही भायर येयल्यात पळोवपाक कोण कितें करता काय म्हणून काय बोवाळूच ना आमच्या हांगांनी आमी आमच्या कोण कोण कितें करता ते पळोवपाक येयल्ली हांगा सगळ्या कोणालो आवाजूच ना हांगा हय काही ना न्हू आमी आमचे पेट पूजा करून येयला आमचे न्यू इयर म्हणून भरपूर खावपाचें आनी काय न्हू अशें कोण तरी नाचता दिसता हांगासर ते फाटल्यान न्हू हांवें ते शॅडो दिसता न्हू
तू हवंय तवे तू कोणू ना ते दोघं जण नाचतात हॅपी न्यू इयर हॅपी न्यू इयर हॅपी न्यू इयर हॅलो हॅपी न्यू इयर पुपू हॅपी न्यू इयर एव्हरीवन इशू करणार का एकदा किती हॅपी न्यू इयर एव्हरीवन शी किती सांगतो रे तुका तू माझं काय डाळ तू आता किती म्हणपास होता तू न्यू इयर पार्टी का बर निदोया सिनियर पार्टी कसं त्या काल फोन हेंक दवा पडलेलं ना हा हय 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 हेंक निदो नी यो चुम्मू गुड नाईट हॅपी न्यू इयर बाय बाय हा बरे बरे पोचू तू किती म्हणता म्हाका पोचू न्यू इयर टायमार हात दुखोवन घेतला त्याच्याकडे चलो जायना सारखे नाका ग नाका ग नाका सेकंड करता दुखू झाला ग हात केलं त्यानं मग सेकंड दुखू झाला सेकंड डे म्हटलं कुचू 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 हांगात हांगा आतरून बी घातले आमी आतां ओदळ हांगात पुसपाक लागून म्हाका लेट जाल्लो तो पुसता पुसता पोचू भायर आसा मम्मा आनी कोकोशू बसला पळय हांगासर आतां पोचू बाबडे आमचे लंगडा ते पळय चलो जाय तेच कडेन सारके आमचे कोण धांवले पळय कॉकरोच सोदते कॉकरोच आमगेर कॉकरोच ना ते खंयच्यान तरी घेवन येयले एक पारकेलो पळय लंगडा तर रे म्हाजे पोर लंगडा माझ्या दोळ्यात तांबडे दिसता मम्मा बट हांवें सॉफ्ट ड्रिंक पसून पिवना गायस म्हजे दोळे खबर ना कशा तांबडे दिसता येता पूण सांगू जाता कितें चिंतात ती कोणी सो आयचो व्हिडिओ हांगा पर्यंत एंड इफ तुमकां हो व्हिडिओ लायक जाता लायक कमेंट आनी सबस्क्राईब करात एंड हांव तुमच्या वांगडा मेळटा फाल्यां परत एक न्यू व्हिडिओ टिल बाय बाय गायस टेक केअर बाय बाय हॅपी न्यू इयर वन्स अगेन गायस बाय